So LPG gas been hiked by 50 rupees. What do you like to say? See, there are two things. There are two developments in the recent past. One is the LPG gas. Two is the decision of the government to almost do away with PDS. After huge corruption has been exposed in the public distribution system, government is now saying that you have to surrender your ration cards if your yearly income is 5 lakh rupees. आता तूं म्हाका एक सादें हांव तुमकां एनोलॉजी दिता. अशें धरुया की हांव एक फॅमिलीचो मॅन्युअल लेबर, हांव आनी म्हजी बायल जर काम करता, आमी दिसाक कितले चार्ज करतात? 800 रुपया चार्ज करता. मॅन्युअल लेबर जो काम करता तो शेनवार आयतार सुटी घेना, तो फक्त आयतारा सुटी घेता. म्हणजे ताका कितले दीस मेळटा? आठवड्याक 6 दीस आठवड्याचे मेळटा. आठवड्याक 6 दीस 800 रुपया पर हेड. कितले पयशे जाले? म्हणजे तूं 5 लाखा वयर गेलो. सो तो मनीस जो मॅन्युअल लेबर आसा तो तूं गिरेस्त म्हणटा. हाऊ डू यू कंपेर? 5 लाख इज द हें. आर यू नॉट, वाय डू यू नॉट कंपेर द प्रेजेंट इन्फ्लेशन, प्रेजेंट प्राइस राइज? Every yardstick that is set has to be in comparison or be compatible with comparative inflation and price rise. ते करीत ना सरकार. सरकार एक खंयची तरी लक्ष्मण रेषा सेट करता. सो सरकार दाखोवंक कितें सोदता की 2014च्या मागीर इंडिया शायनींग इतलें जाता की गरीब म्हणटे आमच्या देशान ना. आमी सगळे गिरेस्त म्हणून गॅस सिलिंडर 50 रुपया वाडटा. म्हणून रेशन कार्डां तुवें सरेंडर करपाची. सो बेजिकली एक, आनी दीस एक्शन इज ऑल्सो इलिगल बिकॉज कितें तें फूड सेक्युरिटी एक्टाचे प्रमाणे हें करूंकूच शकना. ते फूड सेक्युरिटी एक्टाचे प्रमाणे पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम डिसमेंटल करपाक देर इज अ प्रोसिजर. यू कांट जस्ट डिसमेंटल इट बाय ब्रिंगींग वन यार्डस्टिक. इट वील रिक्वायर अ सेन्सस. सो नवो सेन्सस जाय म्हणसर हें ते करूंकूच शकना. सो म्हाका दिसता गोंयच्या सरकाराचें जें एक्शन टू डिक्लेअर दीस इज जस्ट अ व्हेरी हॅपहॅझर्ड, थॉटलेस एंड अ knee-jerk reaction to show that something is happening.